धारबांदोडाचो सरपंच आणि मोगो पक्षाचो फाटल्या साबार वर्सांसावनचो वांगडी बालाजी गावस हांणी सोमारा मोगो पक्ष सोडून भाजपात प्रवेश केला। कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्याप्रमाण आपणे हो निर्णय घेतला अशें बालाजी सांगता। बालाजी हांची राजकीय फाटभुंयेचो नियाळ घेत जाल्यार ते फाटल्या 25 परस चड वर्सांसावन राजकारणात आसा। 2017 वर्सा तांकां विधानसभा वेंचणुके खातीर सावर्डे मतदारसंघाची मोगोत तिकीटूय दिवपाची आशिल्ली, मात उपरांत मोगोन दीपक प्रभू पावसकार हांकां तिकीट दिली। भाजपा खातीर ह्यान पयलीं आपणें काम केलां, ताका लागून हांव भाजपात प्रवेश करता अशी प्रतिक्रिया आता बालाजी गावस हांणी दिल्या। आयज म्हज्या कार्यकर्त्यांकडे उलोवन हांवें भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्लो आसा। मेन म्हटल्यार दोतोर प्रमोद सावंत, शरानंद तानावडे आनी दोतोर आमचे गणेश गांवकर त्यांच्या मार्गदर्शना खातीर हांव बीजेपीन काम करतलो। आणि मुखार बीजेपीची पक्षा खातीर मागीर आनी मुखार जी विधानसभा इलेक्शन जावं आनी कितें तितून भितर रस्तिकेच आसतलें काय तें? ना तशें कांय ना, हांवें म्हजें कसलेंच कंडिशन ना, हांव फक्त पार्टीक काम करपाक लागून। ओके, पूण केन्नाच्यान अशें मनान आशिल्लें की भारतीय जनता पक्षान आपूण प्रवेश करतलो? ना, आमी लोकसभेच्या इलेक्शनान आमी प्रत्येक फावटी बीजेपी वांगडाच काम केलां, हे फावटी डायरेक्ट बीजेपीनूच पडला। सावर्डे मतदारसंघान एक 7 पंचायतीचो मतदारसंघ आसा, तितून एक धारबांदोडा पंचायतीचो पंचायत आसलेली, तितून तिचे नेतृत्व आशिल्लें एक एमजी पक्षाचो कार्यकर्तो म्हणून। आतां ती परिपूर्ण जाल्ली आसा बीजेपी, तेन्ना कशें दिसता पळोवपाक? बरें दिसता, आनी ज्या आयज उलयल्या त्या तरेन आमी धारबांदोडा पंचायतीन भरघोसपणान लीड दितले। कांय दिसा पयलीं मोगोचे फुडारी नरेश सावळ हांणी लेगीत मोगो पक्षाक सोडचिठ्ठी दिल्ली, जाल्यार मोगोचे फुडारी जीत आरोलकर हांणी लेगीत मोगो पक्षान आपणाक कितें दिलां अशें वादग्रस्त विधान केल्ल्यान तांची तशी दुहेरी भुमिका दिसून आयिल्ली। मोगो पक्ष ढवळीकर बंदूचोच जाला अशी टिका विरोधक करतात। मोगो हो गोंयचो सगळ्यात जुनो राजकीय प्रादेशीक पक्ष, मात सध्या ह्या पक्षाची स्थिती बाबत जाल्ल्याचें चित्र तांच्या एक फुडाऱ्यांनी मोगोक दिल्ल्या राजिनाम्या वेल्यान दिसून येता। बालाजी गावस हे लेगीत मोगोचे बऱ्याच वर्सांसावनचे वांगडी, मात तांणी सोमारा मोगोक टाटा गुड बाय करीत भाजपात प्रवेश केल्ल्यान मोगो पक्षाच्या राजकीय प्रवासा विशीं प्रस्न उप्रासता। एकनाथ खेडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।